नाही ऑप्शन म्हणल्यार कितें आमी 2 वर्सां कोविडा खातीर सप्ताह जावंक शकलो ना. ह्या वर्सा आमी विथ ग्रेट डिफिकल्टी अल्टिमेटली आमी डिसायड केलें करपाचो म्हणून. तरी आसतना आमकां कितें जालां की वी हॅव टू बी बीट रिस्पॉन्सिबल इन टेलिंग रिक्वेस्टिंग द पब्लीक टू मेंटेन सेफ डिस्टन्स अँड कम विथ द मास्क. दॅट इज एज पर द गायडलायन वी हॅव टू टेल दॅम. आणि दीस टायम वॉट वी सेड एवरी टायम कितें जाता सप्ताह सुरू जाता न्ही 12-12:30 तेन्ना देवळान इतली रश जाता की ते सगळे धार्मीक विधी करपाक सारकी गडबड जाता. म्हणून त्या वेळार आमी कितें ठरलां की लोकांक सकाळीं थोडे लोक सकाळींच येवन दर्शन घेवता. ते सकाळीं येता आनी 11 पर्यंत तांकां आमी दर्शन अलाव करतले. 11 ते 2 नंतर आमी भितर लोकांक सोडचे ना. कित्याक ते सगळी सुरवात जाता मागीर ते भजन जाता तांकां तितलो स्पेस मेळटलो. आणि 2 तारखेर 2 आफ्टर 2 o'clock वी अलाव द जनरल पब्लीक टू कम इन. सो दॅट इज द चेंज. फक्त 11 ते 2 मेरेन 11 ते 2 मेरेन ती तयारी करपाक जाय पडटा तांकां. भितर मागीर कांयच करूंक मेळना. भटांक कांय करूंक मेळना, बाकीचें कितें हें करूंक जाय जाल्यार करूंक मेळना. ताका लागून तें तशें धरलां की मागीर एकदां रश केली की मागीर ताका स्टॉप करूंक मेळना. लोकांक तूं भितर आयल्यान भायर काडूंक शकना. सो वी हॅव टू समवेर मेक अ चेंज अँड मेक अ बिगिनींग. सो वी आर ट्रायंग टू डू इट दीस वे. कितें जालां आमी नॉर्मली वर्गणी खातीर आमचे कमिटी मेंबर वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मार्केटांत बी वचून लोकां कडल्यान वर्गणी घेताले. पूण आतां आमी विचार कितें केलो की 2 वर्सां लोकांक खूब त्रास जाला फायनान्शियली बिकॉज ऑफ कोवीड. सो आमी तांचे बर्डन वाडोवचें न्ही. आमी तांकां कित्याक लोकांक कितें जाता एकदां अप्रोच जालो की देवाचें म्हणटा ना म्हणूंक जायना. कितें तरी दिवचें पडटा तांकां. सो वी वॉन्ट टू डोंट फोर्स देम ऑन एनीथींग. पूण आमी ह्या वेळार डिसायड केलें की वील गो डिजिटल. So this is the QR code that we are going to display there, and I request the press media also to publish this in their newspapers and other channels. So जे दामोदराचे हांगा जे गोंयचे भक्ता वास्कोचे चड वास्कोचे भायर काम करपी तांकां येवंक शक्य जावचें ना. तरी कितें ओपन आसलो तरी ह्या वेळार खुबशे लोक येवचे ना, जाणटे लोक येवचे ना. पूण तांकां दिसता की आमी आमचें वार्षिक कितें देवाक दिवचें, तें देवळान वचून दिवचें पडटा. तें आतां QR कोडाचेर केल्यार आमकां जालें, आमचें काम जालें अशें जावंक शकता. म्हूण आमी एक सुविधा उपलब्ध केल्या. देवळा कडेन भायरूय आमचे पळय बसतले मेंबर त्या टेबलारूय आसतलो. जर ताका जर हें दिवंक जाय ताणें मोबायल वयल्यान डायरेक्ट स्कॅन करपाचें आनी कितें आतां अमावंट ताचेर घालपाचो. ऑटोमॅटिकली आमच्या अकावंटार वतलो. ताका मागीर रसीद बी म्हणटा ती मागीर एकदां बँकेन डिपॉझीट जाता ताचें नांव बी सगळें येता ताचेर. सो दॅट वील बी डन. सो दीस इज समथींग न्यू वीच वी ऑल्सो थॉट वी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द न्यू टॅक्नॉलॉजी टू हेल्प द पीपल. आनी आज कितें जालां आमचें इतलें डिजिटलायझेशन जालां की लोक हांगा सगळे इन्क्लुडींग भाजीवाले नुस्तेवाले सुद्दां हाजेर पेमेंट घेतात. सो दीस इज अ कॉमन प्रॅक्टीस. सो लेट अस एक्सटेंड इट टू मोर अँड मोर पीपल सो दॅट तांची कितें भावना ती हें जातली आनी बाबा आमकां दिवंक मेळना. आपल्याक गरजे खातीर आपूण थंय पावना, वर्साची म्हजी वर्गणी उरली, कितें करूं. म्हणजे तांकां मनाक घेवन वचचें न्ही म्हण एक सुविधा दिल्या. जाय तरणांनी ताचेर उपयोग करचो. गेली 2 वर्सां कोरोना खातीर तो गायनाचे वगैरे कार्यक्रम जावंक ना. पूण ह्या वर्सा आमची मिटींग जाली. मिटिंगेन चडशे जाणांचें मत जालें की ह्या वर्सा आमी पार करया, चित्रां करया, गाय घालया. त्या प्रमाणे आमी फुडले तयारीक लागले. आनी ह्या वर्सा आमी कितें केलां, जी वाडदिवसा दिसा सप्तकाय म्हणजे दामोदराच्या वाडदिवसाची जी खास बैठक जाता ती बैठक दामोदर देवळाच्या समोर माटो घातला थंय जातली. आनी थंय एक आमचे बरे जबरदस्त गायक जयतीर्थ मेहुंडी हे धारवाडचे. मेन सांगपाचें म्हणल्यार हाका आमी 5-6 वर्सां पयलीं हाका रिक्वेस्ट केल्लें हांकां यो म्हणून. पूण खूब पावस पडल्या कारणान ते येवंक शकले ना, ते आडखन उरले. पूण ती तेंची इच्छा ते म्हणल्यार ती आपली इच्छा पूर्ण जातली म्हणून आमी खास ह्या वर्सा सांगलां की तुमी सप्तकाच्या आदल्या दिसा 2 तारखेक तुमची बैठक तुम्ही सांजची 7 देवळाच्या समोर करची. तांकां वर्गनाचेर आसतले दत्तराज सुर्लकर, हार्मोनियम दत्तराज म्हाळशी, तबला आसतले अजिंक्य जोशी हे पुण्याचे आहात, पकवाद प्रथमेश तारळकर आणि मंजिरी योगेश रायकर हे गोंयकार आसतले. तशेंच दुसरे दिसा जी नटराज चेड्रा कडेन बैठक जाताली आनी वास्को टॅक्सी स्टँड म्हणजे साईबाबा देवळा कडेन हे आतां बंद जालें. म्हणजे गेले 2 वर्सां बंद जाले. पूण ह्या वर्सा आमी ते दोनूय बैठकी करपाचें थारायलां. तेन्ना त्या 2 बैठकीक म्हणजे नटराज चेड्रा कडेन जी बैठक जातली ती रातची पयलीं कशें आसतालें आमचे क्रम आहात न्ही, पारांक जे क्रम आहा पळय ते आमी केन्ना मोडनात.
पयलो पार आहा पळय पैलवान ते पयलोच येता, दुसरे नाभिक समाज तो दुसरोच येता, तिसरो दैवज्ञ ब्राह्मण आहा तो तिसरोच येता, तेंच्या फुडल्यान आमी बाजारकार म्हणून येता. पूण वर्सात तेंच्या टायमाच्या नंतर आमकां थंय बसूंक मेळटलें. पूण ह्या वर्सात कितें आहा, कोण पार करता कोण पार करना हें बीन मातसो घोळ जाल्लो आनी तेन्ना आमी रातचो 9 असो टायम दिला. पूण 9 हांगासर खंयसर हेजे कडेन नटराज थिएटरा कडेन थंयसर जातलो ऋषिकेश बडवे म्हणून तो बरो गायक आहा. तांकां साथी आसतले हार्मोनियम दत्तराज शोल्लेकर, तबला योगेश गांवकर, शैलेश गांवकर, पकवाज किशोर केली आणि मंजिरी योगेश रायकर. आनी सर वास्को टॅक्सी स्टँडाचेर आनी हेंचीच बैठक थंय जातली. टायमींग कितें जाला, हो आतां कितलो पयली बैठक नटराज थिएटरा कडेन आहा ती केन्ना काबार जाता तेजेर अवलंबून आहा. पूण हांगा आमी आतां जवळ जवळ 12 रातचे 12 स्टार्ट करतले अशी आमची हें आहा. पळोवया कितल्यांक येता तितल्यांक डान्स स्टार्ट करता. नटराज थिएटर काबार जाता ते मागीर हय मातशें ते बाकीचे पार ना न्ही आनी ते हे थँक्यू. हे फाटी आमी कितें जालां की आमचे स पार आसा ते स पारा बरोबर दिंडी येता. दिंडी येयल्या नंतर आमी ती दिंडी जी आसा पळय ती दिंडी सगळे भितर येतात आनी भितर ते फेरी घेता, रावंड घेता आनी मागीर तळी दवरून ते समाप्ती जाता प्रत्येक पारवारी. पण हे फाटी आमी कितें तरी नवीन बदल करपाचो केला की जी दिंडी येता पळय तेंच्यांनी दिंडी देवळा कडेन आयल्या नंतर दिंडी ती भितर येयनासतना देवळाच्या भायर तांकां हे फाटी आमी एम्पल स्पेस दवरलेलो आसा आनी थंय तेंच्यांनी ती जाय तितले वेळ दिंडी घालपाची. तेच्या नंतर मागीर तेंच्या भितर 10 जाण कोण आसा तेंच्यांनी वचपाची. कारण कितें जालां भितर जेन्ना भितरलो स्पेस आसा हो कमी आसल्या कारणान, जागो कमी असल्या कारणान सगळी गर्दी जाता आनी तेजे लोकांक जे टॅलिकास्ट करता पळय तांकांय काय पळयतालेच काय सारकें पळोवपाक मेळना आनी सगळी गर्दी जाता. सो हें अवॉयड करपा खातीर आमी दिंडीकारांक आमी हे फाटी रिक्वेस्ट करपाचें केलां की तुमी तुमची दिंडी आसा ती भायरच नाचयात आनी मागीर भितर या. एट द सेम टायम मेन जो भाग आसा तो आमचो दुसरे दिसा समाप्ती दिसा जे आमची गोपाळ काला जाता. गोपाळ कालान कितें जाता, ल्हान भुरगीं जाणटे नेणटे सगळेच सहभागी जातात आनी ह्यो गोपाळ काला सहभागी व्हड्या संख्येन आसता. सो आमी तांकांय हे फाटी विनंती करता की तेंच्यांनी देवळा भायर जो ओपन स्पेस आसा थंय तुमी नाचचे, जाय तितलो वेळ तुमचो टायम घेवचो आनी तेच्या नंतर तुमी कोण मेन आसा पळय ते एक 10 जाण भितर येतले आनी ते भितर येयल्या नंतर थंय आरती जातली आनी मागीर सांगता जातली. कारण हे जे भायर जर नाचल्या नंतर कितें आसा स्पेस हे रिकॉर्डिंग टॅलिकास्टूय करप बरें जातलें आनी जे कोण घरा कडेन बसून जे दर्शन घेता पळय तांकां वेवस्थीत हें सगळें पळोवपाक मेळटलें. म्हणून हो एक आमी जो बदल करपाचो केला. सो आमी तांकां विनंती करताले की बाबा तुमी आमकां हें करपाक सहकार्य करचें म्हणून.